ज्या पक्षान गोमंतक भुंये वयल्या दर एका घराघरान विकासाची गंगा व्हांवोवपाची कामां केल्यान त्या पक्षाचेर म्हळ्यार भाजपा पक्षार आरोप करपाचो हक्क भ्रष्टाचारी काँग्रेस पक्षाक ना अशें मत बुधवारा ताळगांव भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायक हांणी उक्तायलां। भाजपान फाटल्या 4.5 वर्सांक खुबशी उदरगतीची कामां केल्यात, देखून काँग्रेसीन अशी कितली आरोपपत्रां केली म्हण जनतेचेर हाचो कांयच फरक पडपाचो ना अशें तांणी मुखार म्हळां। आरडेक्स खातीर ताळगांवच्यान गौतम शिरोडकार। काँग्रेस प्रेसिडेंटान आनी ताच्या कांय आमदारांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आनी कितें चार्जशीट म्हणून कितें तरी रिलीज केली। दिसून येता की हे सामकें तकलेन सुटिल्ले आहा, दे हॅव कम्प्लिटली लॉस्ट इट। तांची जी टीम आहा 9 जाणांची सुद्दां आमी म्हणूंक शकना आतां, म्हाका दिसता 8 जाणांची, सगळे खुबशे जाण भितर टेंटेड आहा आनी दे हॅव एब्सोल्युटली नो मॉरल रायट आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटाचेर कितें एलिगेशन्स करपाक। खुबशी भितर आतां तांच्यांनी कितें कितें उलयलें आहा, फेल टू क्रिएट जॉब्स म्हणून जे ते म्हणटा। आय थिंक सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा आवर गव्हर्मेंट हॅज क्रिएटेड इनफ जॉब्स, आय वूड नॉट से सफिशियंट जॉब्स, बट खुबशे जॉब्स क्रिएट जाल्ले आसा। पीपल ऑफ साऊथ गोवा ओन्ली तुवें पळयलां आसतलें, तांकां दे हॅव गॉट व्हेरी गूड बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी। जेन्ना थंय डिफेन्स एक्सपो जालो, आतां ब्रिक्स जाले आनी आमचें गोंय आख्ख्या वर्ल्ड मॅपाचेर आज आयिल्लें आसा। दिस इज ओन्ली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर बीजेपी गव्हर्मेंट एट स्टेट एंड सेंटर। सो हे कितें उलोवंक सोदता तेच जाणा। दुसरें ते म्हणटा की इन्फ्लेशनाचेर ते उलयता। इन्फ्लेशन इज अ कन्सर्न फॉर द कॉमन मॅन टुडे एंड आवर गव्हर्मेंट इज टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू सी दॅट इट इज अंडर कंट्रोल एंड वी वील डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। कांय गोश्टी आसता ज्यो एका दिसान एका म्हयन्यान जायना, म्हणल्यार खुबशे स्टेप्स सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आनी आमचे स्टेट गव्हर्मेंटाचे घेवप चल्ल्या, ताचो रिजल्ट डेफिनेटली लोकांक दिसपाक लागतलो। दुसरो आनी एक ते उलयले की मेस ऑन MOI, हे कितें तो सांगूंक सोदता तें म्हाका समजना। मेस ऑन MOI, आय थिंक MOI डिसिजन इज वन ऑफ द बेस्ट डिसिजन्स। आज आमचो स्टँड सामको क्लियर आसा, वी आर नॉट एट ऑल मेसी अबाउट आवर स्टँड। We have not bothered about vote bank politics. Congress is the ones who are doing vote bank politics. काँग्रेसीन ह्या सगळ्या विशयाचेर म्हाका दिसता आपलो टायम वेस्ट करचो न्ही। तांच्यांनी हो टायम आपले 40 उमेदवार सोदपाक चड दिलो जाल्यार तांचें बरें जातलें। भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट कितें हें सगळ्या लोकांक खबर आसा।